म्हणटालो बिल्डर तेन्ना आमी ते घेवंक ना, कारण आमी खंयचोय प्रॉडक्ट कितेंय जावं तेका तो शर्ट सुद्दां जर आमी घेतना मातशें कितें बरें नसत जाल्यार आमी तो घेना. आनी बिल्डिंगेक म्हणटा ते आमचे खूब आसा तो रेक्टिफाय कर जाल्यारूच आमी बिल्डींग घेतली. पुणून तो सेवरल ताका रिक्वेस्ट करून सुद्दां परत परत विनवण्यो करून सुद्दां त्या बिल्डरान कशेंच आमचें आयकूंक ना. शेवटी आमकां रेरान वचचें पडलें आनी रेरान मागीर आमच्या सायडीन केस जाली ती आनी रेरान ताका मागीर एक्झिक्युशन ऑर्डर आमच्या सायडीन दिली, आमकां डिग्री दिली आनी एक्झिक्यूट कर म्हणून सांगलें. आनी त्या प्रोसिडिंग्सा जर जो बिल्डर आसा व्यंकटेश प्रभू मोनी ताका फायन लायिल्ली जवळ जवळ इंट्रस्ट सगळें अजून मेरेन एक्युमुलेट जावन 11 कोटीची फायन ताका पडिल्ली आसा. तातूंतले 50 लाख जे आसा ते गव्हर्मेंटाचे आसा. म्हणजे रेरान ताका 50 लाख फायन मारल्या फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट अशें धरून ही टोटल फायन 11 कोटीची आशिल्ली. मागीर थोडीची फायन आसा ती आमी थोडीची ताका पेनल्टी मारिल्ली जे आमकां तो कॉम्पेन्सेशन दिवपाचो आशिल्लो ते आमी थोडी ती रिकवर केल्ली. जवळ जवळ 3.5 कोटी आमी तातूंतले रिकवर केल्ले. पूण रेराचे वचून मेरेन 50 लाख ताणें दिल्ले ना. आनी मागीर ताजे उपरांत तो कसोच आयकना म्हणून डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ताचेर परत एकदां एरेस्ट वॉरंट काडिल्ले. कारण ताजे पयलीं काडिल्ले आनी मागीर हालीं परत काडिल्ले. ते एरेस्ट वॉरंटाच्या अपिलान तो मागीर हायकोर्टान आतां चालू आसा ती केस. आनी ताज्या भायर दोन ऑर्डरी आशिल्ली. एक 17 मार्च 2022 आनी दुसरी आशिल्ली ती 30/11/2022 अश्यो 2 ऑर्डरी आशिल्ल्यो, 17 मार्च आनी 30/11ची. सो आमचे सद्या 17 मार्चाच्या अंडर जे प्रोसिडींग आसा जे आमकां पयशे येवंक जाय ते येवंक ना. 30 नोव्हेंबराचे जे हे आशिल्ले प्रोसिडिंग्स ताज्या अंडर थोडी आमी रिकवर केल्या. म्हणून ही जी बाकीची रिकवरी आसा ते एक्चुअली कलेक्टरा थ्रू जावंक जाय. म्हणून कलेक्टरान आमी खूब म्हणजे जवळ जवळ 1-1.5 वर्स जाले आमी मामलेदारा थ्रू सगळें फॉलोअप करीत आसा. आनी शेवटी ती फायल कलेक्टरा कडेन पाविल्ली आनी कलेक्टराच्या प्रोसिजरा प्रमाणे तांकां एक्चुअली एक 7 दिसाचो टायम तांणी पयलीं दिल्लो आन्सर करपाक, रिप्लाय करपाक शोकॉज नोटिसीची. म्हणून ताणें ती शोकॉज नोटीस रिप्लाय करूंक ना. म्हणून करूंक ना म्हणटकच एक्चुअली तांणी एरेस्ट करूंक जाय आशिल्ली कलेक्टरान. पूण तें करिनासतना परत एकदां शोकॉज नोटीस काडली. म्हणून आमी फाटल्या फावट तिका मेळपाक आयिल्ले चवथी कडेन तिणें आमकां सांगिल्लें की आपूण रोखडें करता म्हणून एक 8-10 दिसान करता. पूण ताज्या उपरांत कांयच जावंक ना. म्हणून आतां 24 जावन दिवाळी जाली. मागीर मदीं आमी आयिल्ले तेन्ना ती एक्सपोजिशनाक बिजी आशिल्ली, तिका एक्सपोजिशनाक घाल्ले. म्हणून आज आमी तिका विचारूंक आयले जाल्यार तिका आमी ती म्हणटा दीस इज पार्ट ऑफ प्रोसिजर म्हणटा. आमकां आतां कळना खंय असलो प्रोसिजर आसा की एकदां शोकॉज नोटीस परत शोकॉज नोटीस दिता. अरे तुमी ताका एकदां शोकॉज नोटीस दिल्ली तेन्ना ताणें कांयच रिप्लाय करूंक ना. मागीर सेकेंड शोकॉज नोटीसीक ताणें कितें तरी रिप्लाय केला, तोय बी सारको म्हणजे तो रिप्लाय कोताकूच धरपाचो ना असलो रिप्लाय ताणें दिल्लो आसा. आनी तरी आसतना तुमी ताका चान्स दिता. तिणें तरी आमकां आश्वासन दिलां, कित्याक आमी आतां शेवटचें तिचें आश्वासन हें लास्ट आश्वासन अशें मानता. नाल्यार फुडल्या फावटी आमी हांगा तिच्या दारानूच धरण्याक बसतले. तिणें सांगलां फुडल्या 8 दिसान आपूण ताका आपयता, कित्याक ती म्हणटा नॅचरल जस्टिसा प्रमाणे ताका आपोवन ताका विचारूंक जाय कितें तांचे प्रोसिडिंग्स आसा. म्हणून ती म्हणटा पर्सनली ताका आपोवन विचारूंक जाय. तेन्ना ह्या 8 दिसान आपूण ती विचारता म्हणटा ताका. आनी मागीर समज तो आयकना जाल्यार फुडलें कितें तें ताजेर कारवाई करता अशें तिणें सांगलां. कारण ती म्हणटा तुमचे कडेन ताजें कितें एसेट जाल्यार आमकां दिया, आमी खूब सोदले ताजें कांय ना. म्हणून तो गाडयो बिडयो घेवन भोंवत आसता व्हडल्यो व्हडल्यो. तो ताजे कडेन हांवें तिका तेंच सांगलें ताजे कडेन कोर्टान वचपाक पयशे आसा. थंय कोर्टान आदोगादांक हायकोर्टान तुमकां खबर आसतलें कितले पयशे लागता ते. हायकोर्टान ताका पयशे दिवपाक ताज्या बोल्सान पयशे आसा. बाकीची सगळीं फॉलगां मारपाक ताजे कडेन पयशे आसा. पूण रिकवरी करपाक पयशे ना. अशें जर लोकांचें जावंक लागलें, कित्याक हांगा कोणाचें हांवें पळयलां की बारीकशे पयशे सुद्दां जर गव्हर्मेंटाचे देणे पेंडींग आसत तर ताका रोखडे नोटीसी धाडटा, पुलीस घरा धाडटा, ताका हाडून पुलीस स्टेशनार हे लोक बसयता. आनी हांगा तो गव्हर्मेंटाचे 50 लाख दिवपाचो आसा. आनी फाटले कितलो म्हाका दिसता 2 वर्साच्या वयर तो गव्हर्मेंटाक खेळयता, डॉज करीत आसा. ते गव्हर्मेंटाचे पयशे दिना. लोकांचे तर सद्या पाडूच पडिल्ले आसा, कित्याक लोकांचे म्हणटा ते कोणूच लक्ष येना अशें जाल्लें आसा. आमचे हांगा 11 कोटीची रिकवरी आसा. त्या 11 कोटीची रिकवरीन जर आमकां गव्हर्मेंट सपोर्ट करिना, इतले लोक तातूंत आसा पळय, इतले ही बाबडी बायलो जाणटी बायलो ह्या एजीर तांकां हांगा येवचें पडटा, तळमळचें पडटा. ती हायकोर्टान बाबडी येता. सगळे कडेन ज्या कडेन आमचें कितें आसता थंय ती सगळीं जाणां येता. आनी अशा तरेन हें जर अशेंच चालू उरलें जाल्यार आमी मागीर जस्टीस केन्ना मेळटलो, आमकां न्याय केन्ना मेळटलो. एका हेवटेन प्रोसिजर सोंपिल्लो आसा, आमच्या सायडीन केस जाल्ली आसा.
फक्त एक्झिक्युशनाक जर इतली वर्सां लागता जाल्यार मागीर आनी कोण वतलो जस्टीक मागपाक हाज्या फुडें. रेरा कित्याक केल्ले, रेरा कॉन्स्टिट्यूट हाज्या खातीर केल्ले की अशे जे ह्या बिल्डरा भशेन नालायक जे बिल्डर आसता तांकां खंय तरी तांकां धोसको बसूंक जाय, खंय तरी तांणी असले करचें न्ही परत लोकां कडेन म्हणून ते रेरा केल्ले. पूण आज आमी फर्स्ट ही केस गोंयान आसा, आमी फर्स्ट रेरान फर्स्ट केस आमची. समज आमचीच जर अशी आतां लोकांनी कितें पोत घेवपाक बिल्डर कशें भितले मागीर कायद्याक. कित्याक रेरान सुद्दां इंटरव्यून करूंक जाय, गव्हर्मेंटार इंटरव्यू करूंक जाय. कित्याक गव्हर्मेंटानूच रेरा कॉन्स्टिट्यूट केला लोकांचें बरें जावचें म्हणून, की बाकीच्या योजनाय भशेन हें फक्त पेपरार आसा काय म्हणून म्हाका कळना. कित्याक आज जर आमकां जस्टीस मेळना, 2-2, 3-3 वर्सां जाले आमी हांगा थंय धांवत आसा आनी आमकां जस्टीस मेळना, न्याय मेळना, जाल्यार मागीर कोणा कडेन पळोवपाचें. कित्याक असले रेरा बिरा जाय तर. कित्याक पयलीं हेंच जाताले, पयलीं लोक विट्टाले कारण बिल्डर पयलीं वचून लोकांक धमकायताले की तुमकां आपूण कोर्टान व्हरतलो म्हणून. आनी लोक भिताले कारण लोकांक टायम ना, कोर्टान कोण परत वतलो, पयशे कितले वता, दीस कितलो वता आनी ताज्या उपरांत न्याय मेळना, अशें लोकांचें जाल्लें. आज फक्त इतलें जाला की रेरा कॉन्स्टिट्यूट करून तुका फक्त तोंडान सांगलां की तुमच्या हेवटेन आसा म्हणून. पूण बाकीचे जे प्रोसिडींग्स आसा, एक्झिक्युशन आसा, ताका इतलो कित्याक टायम लागता. कलेक्टर जावं जे कोण ही यंत्रणा सरकाराची आसा, जांचे कडेन पावर दिल्ली आसा की लँड रेवन्यू अंडर रिकवरी बिल्डरा कडल्यान करची, तांकां आनीक मातशी पावर दिवची. आनी अशे बिल्डर आसा तांकां ताबडतोब अरेस्ट करून भितर उडोवंक जाय. अशें न्ही की तुमी 1-1, 2-2 आतां 4-5 म्हयने जाले जर ताका अरेस्ट जायना जाल्यार आमी कितें कोणा कडेन वचपाचें काय म्हणटा हांव. म्हाका सांगा हेच्या भितर कितल्या लोकांक हे जालां नुकसान, कितले लोक टोटल 36 आमी कंप्लेनंट आसा. ओके. एक्चुअली सगळ्या धरून 42 आसा, पूण एका ऑर्डरीन आमी 36 आसा, दुसऱ्या ऑर्डरीन अशें धरून 42. कलेक्टरान जे ताका म्हणलें न्ही आपयता किंवा ताका सांगता म्हणून ते ओरली काय नोटीस धाडटा ते? ना, ते नोटीस धाडला ताका नोटीस धाडला ताणी. धाडला हय, आनी ताका यो म्हणून सांगला. सो ताका ताणी ह्या 8 दिसान म्हणला ताका टायम दिल्लो आसा, तर ताका आपूण म्हणटा ते कितें आसा ते आमी विचारता. एश्युरन्स कितें मेळ्ळा? ना, तिणें सांगला फुडल्या 8 दिसान आपूण कितें आसा ते कारवाई करता म्हणून. तुमी आतां खंय आनी कलेक्टर जाग्यार पुलिसांक बी थंय मेळटले, परत केस घालताले? ना, पुलिसांक वचून मेळून आतां फायदो ना न्ही. कित्याक पुलिसेन केस ना ती आमची केस आतां कशी आसा, ते कितें जे एक्झिक्युशन पार्ट आसा ते कलेक्टरान करपाचो आसता. कित्याक आमची अंडर लँड रेवन्यू कोड फक्त पावर जी आसता ते कलेक्टराकूच अलॉट केल्ली आसता आनी तिणें ते रिकवरी करून आमकां दिवप आसता पयशे. हाज्या पयलीं मामलेदारा कडल्यान जे मामलेदार लेवलीक आशिल्ले ते आमी करून थोडे पयशे रिकवर केल्ले. पूण आतां जे आसा एमावंट आसा उरिल्ली एका नोटिसीची, एका जे ऑर्डरीची एमावंट आसा ती हांगा पेंडींग आसा. 11 CR म्हणला की टोटल न्ही? टोटल तातले 3.6 सुमार आमचे रिकवरी आमी पयलीं केल्या. ताजे कितें जे एसेट्स आमकां मेळिल्ले ते आमी ऑक्शन करून, म्हणजे थ्रू मामलेदार ताणें ऑक्शन करून आमची जी थोडी एमावंट आसा ती आमकां मेळिल्ली आसा. बाकीची सगळी पेंडींग आसा. आनी त्या भायर 7 कोटी आमचे अजून पेंडींग आसा. त्या भायर गव्हर्मेंटाचे 50 लाख पेंडींग आसा. इवन रेरान सुद्दां कलेक्टराक 8 रिमांयडरां धाडिल्ली आसा अजून मेरेन. म्हणजे गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जे रेरा आसा तांचे 50 लाख उरल्या म्हणून सुद्दां कलेक्टराक जवळ जवळ 8 रिमांयडरां धाडिल्ली आसा हाज्या पयलीं. आतां तुमी कलेक्टराक मेळ्ळा न्ही आयज? हय. कितल्या खेपाक मेळ्ळा आयचो? आमी चवथी कडेन मेळिल्ले. हय. केन्नाय तेच assurance दिल्ले? ना, तेन्ना तिणें आमकां सांगिल्लें की थोड्या दिसान आपूण करता म्हणून, कारवाई करता. आनी ताज्या प्रमाणे तिणें ताका नोटीस धाडली शोकॉज. पूण शोकॉज नोटीस धाडून ताणें कांय रिप्लायच करूंक ना न्ही. मागीर ताबडतोब कारवाई करूंक जाय आशिल्ली म्हणटा हांव. मागीर सेकंड परत शोकॉज नोटीस कित्याक जाय? अरे एकदां शोकॉज नोटीस धाडली, ताणें तुमकां किंमत दिवंक ना, मागीर समजा न्ही तुमी ताजें कितें आहा तें. आतां दुसरी नोटीस धाडटकच मागीर तो तुमकां कितें तरी धाडटा आनी मागीर तुमी ताका सांगता की 8 दिसान आपूण आमकां कारवाई करता म्हणून आश्वासन दिता. आतां ह्या फावटी जावंक ना जाल्यार आमी हांगा धरण्या दिवन बसतले. जो मनीस इतले म्हयने आनी 2 शोकॉज नोटिसान धाडून येवंक ना, सो तुमकां कितें दिसता तो आतां विदीन 8 डेसान येतलो बा म्हणून? पळय कितें आसा, कायद्याची तांची एक प्रोसिजर आसता. ओके, आमकां तर कसोच विश्वास ना, तेंच हांव सांगता. आतां कायद्याचे वयलो विश्वास आमकां थोड्या तेंपान उठतलो. कित्याक आमी अजून मेरेन आशिल्ले की आमकां न्याय मेळटलो, आज मेळटलो, फाल्यां मेळटलो, अशें जर जावंक लागलें की जो चोर आसा ताका चड चान्स मेळटा आनी जे विक्टीम आसा ताका चान्सूच मेळना, अशें जर जावंक लागलें जाल्यार मागीर कायद्यार कोणें विश्वास दवरपाचो हाज्या फुडें? म्युनिसिपालिटी तुमकां एविक्शन कर सांगला ऑक्युपेन्सी ना.
ना ना म्युन्सिपालिटी पळय आमकां पोजेशन लॉफूल पोजेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्टान दिल्लें आहा ओके तेन्ना डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ऑर्डरूय पास केल्ली कारण खरेंच डिस्ट्रिक्ट कोर्टान तेन्ना बरें स्टेप कारण तांणी पळयल्लो ताका तो कितें मनीस तो हिका वचून एक्सपिरियन्स येवंक ना तिका येतलो कित्याक सगळे जे जज आसा तांकां ताजो एक्सपिरियन्स आयला की तो अस्सल फुटींग मनीस म्हणून तो जो बिल्डर आसा तो हे सगळ्यांक एक्सपिरियन्स आयला डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक सुद्दां एक्सपिरियन्स जालो डिस्ट्रिक्ट कोर्टान मागीर सांगलें की जे कितें आहा तें तोडा फोडा आनी हांकां पोजेशन दिया समज लॉक सुद्दां घाला जाल्यार ते फोडा आनी ते पोजेशन आमकां दिया त्या प्रमाणे डिस्ट्रिक्ट कोर्टान कमिशनर नेमून आमकां ते पोजेशन दिल्लें आसा सो आमकां लॉफूल पोजेशन आसा बट विदावट ऑक्युपन्सी आमी ते ऑक्युपाय करूंक शकना न्ही बेश्टे आसा आमचे थंय पूण आमकां बिजनस चलोवंक जाय आमचे खूब जाण हांगा आसा फक्त इन्वेस्टमेंटूच थोडे जाण घेना बाकीच्यांची स्वप्नां आसता कोण डेंटिस्ट आसता कोण डॉक्टर आसता एडवोकेट आसता इंजिनियर आसता तांचें एक स्वप्न आसता की हांगा आपूण आपलो बिजनस करतलो म्हणून आतां 6-7 वर्सां जालीं ते तशें पेंडींग उरला आतां सुद्दां ऑक्युपन्सी ना जाल्यार आमी ताजें कांय करूंक शकना उदक कनेक्शन जाय लायटीचें कनेक्शन जाय तें कशें मेळटलें बिल्डिंगेक म्हणून हाज्या खातीर आमकां ती ऑक्युपन्सी मेळप इम्पॉर्टंट आसा आमची रिकवरी जावप इम्पॉर्टंट आसा कित्याक रिकवरी जाता म्हणटकच तो मागीर कितें तरी करतलो आतां हायकोर्टान सुद्दां ताका परत रेक्टिफाय कर म्हणला सगळे फॉल्ट पूण खंय करता तो आतां आमचे 4 म्हयने हायकोर्टान पेंडींग उरला हायकोर्ट ताका सांगीत आसा की तूं रेक्टिफाय कर आनी ऑक्युपन्सी घे तो कांयच घेना वयल्यान तो फोटींग हायकोर्टा कडेन उलयता हांवें एक त्या बिल्डराचें पळयलां कित्याक हांवें तो एकलोच पळयला बाकीचे हांव नको बिल्डर अशें आसता काय पूण तो खंयच्याच ऑर्डरीक भिना ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना हायकोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट फक्त हो जो व्यंकटेश प्रभू मोनी जो आसा पळय बिल्डर ताजें फक्त इतलेंच आसा की ताका भितर घाले की तो कितें तरी करता मागीर ताका एकूच सोल्युशन आमी कलेक्टराक सुद्दां सांगिल्लें आहा की तुमी कितलेय ताका नोटीसी धाडा आमी ऑब्जर्व केला ताजें एकूच सोल्युशन आहा तो भितर गेल्या शिवाय कसोच कांयच करचो ना तो उदकान आमी म्हणटा पळय उदकान बुडयल्या शिवाय हातपाय मारिना तशें तो ना जाल्यार हातपाय कसोच मारपाचो ना ताका कोर्टाच्या प्रोसिडींगसाची इतली संवय आसा की ताका कोर्टाची प्रोसिडींग आवडूंक लागल्या ताका ते सहज म्हणजे तो कितें जाल्यार कोर्टान वता हांवें पळयलां आनी ताका तें आवडूंक लागला ताका ती मजा दिसता कारण ताका खबर आसा की टायम वता आनी लोक फ्रस्ट्रेट जाता आनी हेच तांचो प्लस पॉयंट आसा बिल्डरांचो म्हणून सरकारान सुद्दां रेरा कायद्यान आनीक स्ट्रिक्ट कितें तरी घालूंक जाय आनी अशे जे बिल्डर आसा ताका ताळो घालूंक जाय खंय तरी कित्याक तांकां संवय आसा तो म्हणटा हांगा ऑर्डर मेळ्ळी ती घेतली थंय अपील केली थंय मेळ्ळी ती घेतली मुंबय अपील केली आनी लोकांक ते फ्रस्ट्रेट करतात आनी लोकांच्या बऱ्या वागणुकीचो ते गैर फायदो घेतात ते थँक्यू